Patrao, tired of power cuts in Goa? Paying high electricity bills? We can help. 24/7 power backup. Zero electricity bill guarantee. 100% renewable energy. State and central government subsidy. 100% collateral free finance. Zero investment. 25 years of free electricity. Give a missed call on 8286938286. नमस्कार येवकार गोवा टुनाइटा स्मिता आळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। गोयच्या 2 सीटांक सुमार 74% मतदान, उत्तरेत 72.32%, दक्षिणेत 75.74%, हातून पोस्टल मतांचो आस्पाव ना। 16 उमेदवारांचो फुडार, ईव्हीएम आनी सिलबंद 4 जुनांक निकाल। निमाण्या खिणामेरेन मुख्यमंत्र्याचो दक्षिणेत तळ साश्टी काणकोण मेरेन ऑपरेशन लोटस, तेवटेन साखळे रिकॉर्ड मतदान, उत्तरेत लाख, दक्षिणेत 60,000 आघाडीचो दावो। लोकसभेच्या तिसऱ्या टप्प्यात प्रधानमंत्री मोदी धरून हेर फुडाऱ्यांचे मतदान, 93 सुवातां खातीर वेंचणूक, 1351 उमेदवार, 10 राज्यां केंद्रशासित प्रदेशांनी मतदान। भौमा हायवे विस्तारा आड आंदोलना उपरांत आंदोलक मतदार म्हणटा 70% काँग्रेसी वटेन, आमदार मंत्री गोविंद म्हणटा आंदोलनाचो मतदारांचेर परिणाम ना। गोंयांत लोकसभेक तृतीयपंथी मधु गुप्तान केले मतदान, मतदानाचो हक्क मेळिल्ल्यान खोशी, गोंयांत 150 तृतीयपंथीय तांकां वेंचणूक पत्रां दिवची म्हणून मागणी। आणि गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेक नव्या मतदारांचो बरेपैकी प्रतिसाद, नवे मतदार सकाळी फुडें उमेदीन मतदानाक, फुडारा खातीर उमेदीन मतदान। This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। गोयच्या लोकसभेच्या 2 सुवातां खातीर शांतिकायेन सुमार 74% मतदान, उत्तरेत 72.32%, दक्षिणेत 75.74%, हातून पोस्टल बॅलेट्सांचे आंकडे जोडिल्ले ना। पर्ये सगळ्यांत चड 87.11% जाल्यार पणजे सगळ्यांत कमी 65% मतदान। 16 उमेदवारांचो फुडार, म्हयनोभर ईव्हीएम आनी सिलबंद, 4 जुनांक निकाल। 7 मेक सकाळी 7 सावन लोकसभेच्या उमेदवारां खातीर मतदान सुरू झाले। उमेदवार, आमदार, मंत्री, राजकीय फुडारी सकाळीच मतदानाक भायर सरिल्ले। दनपार मेरेन लोकांचो प्रतिसाद थंड आशिल्लो, मात उपरांत बऱ्यापैकी प्रतिसाद वाडलो। ग्रीन बूथ, पिंक बूथ, दिव्यांग बूथ, मॉडल बूथ अशे आकर्षक बूथय आशिल्ले। वेंचणूक प्रक्रिया शांततेतूनच जाली। बारीक सारीक आचारसंहिता उल्लंघनाचेर बोवाळ, मात मोठो वाद, मारबडय असलो प्रकार दिसलो ना। हांव राय गोंया वयले, म्हाका 2 प्रॉब्लेमां फेस जाले। इज दॅट वन इज दॅट व्हीव्हीपॅटांतले आनी दुसरें ईव्हीएम मशिनांतले। व्हीव्हीपॅटांतल्यान तो जो पळय सावंड जाता बीप म्हणून, तो सावंड येवंकूच ना, आनी दुसरें ईव्हीएम मशिनांतल्यान ती स्लीप जी पडटा, ती स्लीप मातशें वगत दिश्टी पडली, लायट गेली आनी मागीर ती देंवोकूच ना। आतां म्हाका खबर ना वेदर माय वोट इज काउंटेड ऑर नॉट। आय हॅव अ क्वेश्चन मार्क। हे फावट उत्तरेत श्रीपाद भाऊ आड काँग्रेसीचो भाई जाल्यार दक्षिणेत बीजेपीची महिला उमेदवार पल्लवी धेपे आड काँग्रेसीचो विर्यातो फर्नांडीस। दोनूय कडेन आरजीचे आव्हान। साधारण 60-65 भितर जातले, परंतु पळोवंक गेल्यार ताजे पेक्षा साधारण 70% पावतले अशी तरेची शक्यता आसा अंदाजे। लीड हांव म्हणलें गेल्या फावटीक तुमकां म्हणिल्लें की जवळ जवळ गेली सगळ्यो मार्जीन जे आमकां मेळ्ळा, लीड मेळ्ळा, ती लीड क्रॉस करून ताचे पेक्षा फुडें वतले। एक्झॅक्ट आंकडो सांगना, पण फाटली डेया पेक्षा आमी फुडें वतले हें निश्चित। लोगों में उछाल है, जितके
खूब वर्षानंतर हांव निवडणुकीक उबो आसा. हेच एक लोकांच्या आनंदाचो विशय आसा, उत्साहाचो विशय आसा आणि मोठ्या प्रमाणाचेर म्हाका लोकांचो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. हेच म्हाज्या यशाचें गमक आसा अशें दिसता. आज पर्यंत केल्ली देश सेवा, लोकसेवा ही ह्या निवडणुकीच्या निमित्तान शिक्कामोर्तब करून रूप दाखोवन दिता. ही डिफरंट टायप ऑफ एग्जाम. ज्यो आमच्यो नॉर्मल एग्जाम आसता त्यो कितें, आमी स्टडी करता, टिचर शिकयता, आमी वचून आन्सर करता. ही असली एग्जाम लायफाची एग्जाम, आमच्या देशाची एग्जाम. आनी आमचें गोंय जें आसा, ही पवित्र भूमी, जें हांव सदां म्हणटा देवान दिल्लें आसा, सोबीत सुंदर गोंय, हें कशें सेव करतले ती परीक्षा आसा. आनी परीक्षा स्वता एक एकट्या गोंयकाराक ही पर्सनल परीक्षा की आमी जे आयज मत घालता ते फुडल्या पिळगेक आमच्या भुरग्यांक कसो फायदो जातलो पळय तो. As we know, Bharatiya Janata Party stands for progress and development, and I'm sure everyone is going to come out in large numbers to exercise their democratic right. जायते डिफेम करपाक जायते इतलें तुमचें मन घुसपागोंदळीक घालपाक एक घुसपागोंदळी घालपाचें तेंचें तें काम कित्याक तेंका भर वावर करूंक जायना जें पळय हेंच्यान केल्लें आहा तें कित्याक तेंकां घुसपागोंदळी करून जिखपाक जाय घुसपागोंदळ करून तेंकां एक पार्टीसान दुसरी पार्टी वचपाक जाय. सो लोकांक हांव मागता वोट वायसली आनी गोंयकारांचो आवाज ही पावटी गोंयकार पार्लमेंटाक पावयतलो. तुम्ही सारखे वोट करतले, विचार करून वोट करतले तेन्नाच खंय तरी बदल घडपाक शकता. ते आतां ते लोकांचेर आसा कितले, पूण आमकां खात्री आसा की ह्या फावट आमचो पक्ष जिखपाचो भरपूर चान्सीस आसा. रिजन सिंपल हा की लोक ह्या राजकारणाक जें चल्लां ताका भिटलेले आसा, लोक बेजार जाल्लेले आसा. 16 उमेदवारांचो फुडार म्हयनोभर ईव्हीएमांनी सीलबंद. 4 जूनाक रिझल्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोकसभेचे वेंचणुकेत इंडिया आघाडी घटक पक्ष आणि ॲक्टिव्हिस्टांनी वातावरण तापयल्या उपरांत मुख्यमंत्र्याचे निमाण्या 3-4 दिसात दक्षिणेत साश्टी मडगांव, केपें सावर्डे सावन काणकोण मेरेन ऑपरेशन लोटस. ते वटेन सांखळे विक्रमी मतदान. उत्तरेत लाखभर, दक्षिणेत 60,000च्या आघाडीचेर मुख्यमंत्री कायम. कारण देशात अजूनपर्यंत म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक 72% गेल्या, पण आमच्या लोकांनी जर ती 75 केली जाल्यार ती हायेस्ट वोटींग जातलें. हायेस्ट वोटींग जाल्या उपरांत सुद्दां म्हाका खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टी जी आसा पळय आपलो टार्गेट, दोनूय सीट जिखपाचो टार्गेट जो आहा तो अचीव करतले. आमी साऊथ गोवाचो ट्रेंड सतत पळयता. बीजेपीक 2दांच जिखपाक शक्य जाला आनी साऊथ गोवाचो ट्रेंड असो आसता की काँग्रेस जे मतां काडटा ती साश्टी तालुक्यांत एक 40,000-45,000 अशी लीड घेता आनी ताचो कितें प्रभाव तरी सुद्दां साश्टी ही फावटी वोटींग भारतीय जनता पार्टीकूय जातले तांकां म्हणटा तशी 40,000-50,000 लीड ही मेळची ना, खात्री आसा. कितें करून तेंची लीड ही साश्टींतली कमी उरतली. आणि विशेष करून सांगे आसतले, परत सावर्डे, केपें, काणकोण, कुडचड्या ह्या मतदारसंघांनी इन्क्लुडींग द मडगांव ह्या मतदारसंघांनी भारतीय जनता पार्टीक बरी लीड मेळटली. फोंडांतल्या आमकां तालुक्यान बरी लीड मेळटा, मार्मोगांवान लीड मेळटा. ही सगळी लीड जी आसा पळय तांकां जरी तेंच्यांनी थोडी 300,000 लीड काडली सुद्दां जाल्यार आमी ओवरकम करपाक शकतले आनी साऊथ गोवाचो सेफ म्हणजे बऱ्या मार्जिनान आमी जिखपाक शकतले. लोकसभेच्या 3ऱ्या पावणार 10 राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 93 सुवातां खातीर सरासरी 65% मतदान. प्रधानमंत्री मोदीचे अहमदाबादात मतदान. 3ऱ्या पावण्यार 1,351 उमेदवार. गोंय, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशात सहित हेर राज्यांनी मतदान. आज तीसरे चरण का मतदान है. मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है. हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें. आज तीसरे चरण का मतदान है. अभी और करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा. 4 मतदान के दौर आगे भी है. मेरा गुजरात में मतदार के नाते यही एक
जगह है जहाँ मैं रेगुलर मतदान करता हूँ और अमित भाई यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में, और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंगे जाते हैं। और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। भोमा बायपास आंदोलनाच्या फाटभुंयेर भोमाचे लोक बीजेपी आड लोकसभेक 70% मतदार काँग्रेसी वटेन मतदान करतले म्हणून आंदोलन करपी संजय नायक सांगता। लोक खंय घरांतल्यान भायर सरपाक लागल्यात ते हिसपान बीजेपी खंय हारपाची चिन्ना। मंत्री गोविंद म्हणटा भोमाच्या आंदोलनाची मतदानाचेर कांयच परिणाम ना। भोमाच्या रस्त्याच्या आंदोलनाचो लोकसभेचेर कितलो परिणाम जाव येता काय म्हूण प्रस्न। आंदोलकांचो फुडारी संजय नायक म्हणटा लोक भायर सरल्यात ते पळयल्यार वारे काँग्रेसी वाटेन। सकाळच्यान जर उत्साह पळयलो लोकांचो, जी गर्दी पळयली तेन्ना वातावरण हे चेंजीस 100% जावपाचे चेंजीस हे सिग्नल दाखोवंक लागलेले आसा। आयज खंय तरी माजर दोळे धापून दूध पिताले, ताका खबर नासली बाबा जेन्ना प्रसंग येतलो तेन्ना सावरपाक जावचें ना। आयज हांगाच न्हू भोमात न्हू, तूं जर आयज पळयशी आमी नियाळ घेतलो सगळ्याक वारे अशें व्हांवंक लागलेले आसा, परिस्थिती काँग्रेसमय जाल्ली आसा सगळी। आनी हे वारे तांकां दाखोवन वयतलें आनी जी आमची पळय मतदानाची टक्केवारी आसा ती खंय तरी 80% पार करून वयतली, ही आमकां खात्री आयज सकाळ पासूनच जावंक लागलेली आसा। आनी जे अत्याचार तेणी पळय चालू दवरलेले तेजे मोबदला तांकां अवश्य गोंयकार दितले। गोंयकाराच्या पोटाक आयज भूक लागलेली आसा। मतदान जालां ते गोंयचे जे हें पळयलां पळय ते सगळें पळोवन जाल्लें आसा। मंत्री गोविंद म्हणटा भोमाच्या आंदोलनाचो लोकसभेच्या मतदानाचेर कांयच परिणाम ना। भोमा कितें रोल प्ले करता? ना, म्हाका दिसता कांय फरक पडपाना। वी आर गोइंग टू लीड इन द भोमा। भोमा सुद्दां भाजपा लीड आसतलें? भाजपा लीड आसतलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। भूतान, मंगोलिया, इस्रायल सावन विदेशी डेलिगेट्स भारताची वेंचणूक प्रक्रिया समजून घेवंक गोंयांत 3 दीस गोंयांत आसात। काल श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार वचून वेंचणुकेची तयारी पळोवन घेतली। वेंचणुकेच्या दिसा म्हापशा मतदान बुथाचेर वचून पळोवणी केली। इंटरनॅशनल डेलिगेट्स हांगा स्पेशली आमचे गोवा इंडियन डेमोक्रेसीक हाव द इलेक्शन कंडक्ट कशें जाता तें पळोवपा खातीर स्पेशली गोंयांत मंगोलिया आनी भूतानाचे टीम आयली आसा। सो ऑलमोस्ट भूतानाचे ऑलमोस्ट 40 मेंबर्स आनी तेंचे मेजर डेलिगेट्स आयले आसा। They want to see how the electoral procedure going in a democracy of largest democracy in India, how it is conducting the election. Some of these are they have worked with Bhutan people as like as a presiding officer there. So to experience and hangcho experience. So especially they surprised to see आमी आमचे normal procedure तरी झाले. We have some especially ladies पण booth केले आसा ते तेमी visit करून पळयला। So Mapsa constituency we have given 2 booths specially people. They are called PWD special. तेमका आमी ते booth कित्याक केले की तेमका encouragement दिवपा खातीर. We finished it. We have come here. We are very thankful to the government, especially the embassy. It's quite inspiring to see the election process in India. A huge democracy is progressing well, and the polling is going so smooth. Especially the pollings in Goa are very functioning smoothly, and each polling stations you have thematic sections. You have considerations for PWD,
we have considerations for female. So it's inclusive voting that we should consider, and this would be a lesson that we would be taking back to Bhutan. Thank you. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पैदराबाद प्रुडेंट. Patrao, tired of power cuts in Goa? Paying high electricity bills? We can help. 24/7 power backup. Zero electricity bill guarantee. 100% renewable energy. State and central government subsidy. 100% collateral free finance. Zero investment. 25 years of free electricity. Give a missed call on 828693 8286. गोंयांत लोकसभेक तृतीयपंथी मधु गुप्तान मतदान केलें. सरकारान तृतीयपंथीक मतदानाचो हक्क मेळोवन दिल्ल्यान खुशी. विधानसभेक मतदान जाल्ले तशें हे केपेखय जाल्ले ना. गोंयांत 150 तृतीयपंथी आसात. तांकां सगळ्यांक वेंचणूक पत्रां करून दिवची म्हणून मागणी. गोंयांतल्या तृतीयपंथीक खंय सेंट्रल होम बांदून दिवचे. रिएक्शन अच्छा भी है, लेकिन जब 2022 में जब मैंने वोटिंग किया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि बहुत ज्यादा रश था, बहुत इंजॉय करके डालते थे लोग, बहुत मजा आती थी. लेकिन पता नहीं अभी क्या हो गया है कि इस बार इलेक्शन में 2024 में बहुत स्लो वोटिंग हो रहा है. लोग पब्लिक बहुत कम निकल रहा है बाहर. पता नहीं क्यों ऐसा पब्लिक के चेहरे पे जो खुशी देखना चाहिए वो खुशी नहीं दिख रहा है. मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे ट्रांसजेंडर गोवा में कम से कम 100 से 150 ट्रांसजेंडर है हमारे गोवा में, तो अभी हमारे ट्रांसजेंडरों को वोटिंग कार्ड की राइट्स दिया गया है. तो मैं चाहती जो भी हमारे ट्रांसजेंडर बच्चे कुचे हैं उनकी भी वोटिंग कार्ड बनाई जाए. साउथ गोवा में 2 है और नहीं, साउथ गोवा में कम से कम 3, 4, 5, 6, 7 उधर है और नॉर्थ गोवा में 4, 5 है. सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और सीओजी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने हमारे गोवा में ट्रांसजेंडर है उनके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि एक सेंट्रल होम होना चाहिए. अभी तक हमारे पास सेंट्रल होम नहीं है. जो हमारे ट्रांसजेंडर बस स्टैंड पे सो रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है. अगर हम बस स्टैंड पे वॉशरूम जाना रहता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है कि मेल में जाए कि फीमेल में जाए. काफी सारे कंट्री में देखो आपकी ट्रांसजेंडरों के लिए एक अलग से वॉशरूम बना हुआ है. तो हम चाहते हैं कि हर एक पब्लिक जगह पे, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मार्केट एरिया हो गया, तो वहां पे भी हमारे लिए एक अलग से टॉयलेट बनाया जाए और हमारे लिए भी एक सेंट्रल होम होना चाहिए. जो भी हमारे ट्रांसजेंडर है वो अपनी सेंट्रल होम पे रह के और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ बना सके. 1963ची वेंचणूक जाली तेन्ना राजकारणांत पयशाचो वापर नाशिल्लो. तेन्ना वोट बँक राजकारण नाशिल्लें. आतां पयसो आनी वोट बँकेचें राजकारण चड जालां. 1963त पयले खेप लोकसभेक मतदान केल्लो शांताराम शेट नार्वेकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. तेन्नाचे आनी आतांच्या राजकारणांत बरोच फरक. भुतांचे सजावटीचेर खंय बेठोच खर्च करचो न्ही. तेन्ना लोक जे असले ते म्हजो पक्ष ते च्या पाण्यान तुजे कसलोच एका बळी पडनासलो, कसलोच आश्वासन. म्हाका दिसलें हे आपूण ह्या पक्षाचो एकाच मत मारतलो. तुजे आपूण तेका हें दिता तें दिता असलीं आश्वासनां ते बळी पडनासले आनी मना पासून त्या पक्षाक काम करताले आनी भोटिंग मना पासून तेकाच करताले. आमकां एक दिसतालें भाऊ गोर गरिबांक हात दितलो आनी कितें तरी आमचें करतलो कल्याण ह्या बेजीचेर. आनी आमदार जे हांगा आसताले ते बी उतराचेर पयशाचें हेंच ना. कारण दोतोर जर मी पयलोच कुमारदेव निवडून येयलो तेन्ना ताका 15,000 रुपया खर्च येयला. आतां जे बुथाचें हें जें चल्लां म्हणजे गव्हर्मेंट लेवल जावं नाजाल्यार पार्टी लेवल जावं हो खर्च म्हणजे आता इतको खर्च करून ते कितें एट्रॅक्शन दिवंक शकता लोकांना वचून त्या पयशांनी कोणी गरीब आहा तांकां कितें तरी 4-8 दिसांचे तेंचे जेवणाचें अजून गरिबी आसा पण गेलो अजून गरिबी खूब आसा. आनी पयलींचे तेन्ना असली डेकोरेशन कार्ड सादें एक मेज आसतालें, कोण बसताले उदक बिदक दिलें जाल्यार च्या पाणी हें तसलें कांयच नासलें. राजकारणान जालां कितें प्रत्येकाची वोट बँक आहा. हांव नांवां घेयना सगळ्यांची. आतां जे मे बी बीजेपीचे आसूं काँग्रेसचे आसूं एमडीचे प्रत्येकाची वोट बँक आनी त्या वोट बँकेचेर ते आपल्याक जाय तें साधून घेता. बरे मिनिस्टर जावं हे जावं केंद्राक सुद्दां तेंची आज हें चल्लां दादागिरी म्हणटा ते एक शब्द वापरता आनी ते सांगतात तेंच जाता हांगा.
गोयचे लोकसभा वेंचणुकेक नव्या मतदारांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद. नवे मतदार सकाळी फुडें उमेदीन मतदान करूंक भायर सरले. देशाच्या फुडाराचो विचार करून तरणाट्यांनी मतदानाक भायर सरचे म्हणून नव्या मतदारांचो उलो. मतदान करतना तरणाट्यांनी खंय आपल्या फुडाराचो विचार करचो. आयज हांवें म्हज्या लायफांतले जे आसा ते पयलीं वोटींग केलेलें आसा आनी खरीच ही एक अशी डिफरंट फिलींग, खंय तरी एक अशी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हटल्यार खंय तरी एक असो रिस्पॉन्सिबलूय कसो फील जालो. बिकॉज वोटींग ल्हान आसतनाच्यान ह्या दिसाक ती जी आसा ती आतुरतेन हांवें वाट पयल्ली आनी आयज वोटींग करून खूब बरें दिसता. आनी सगळ्या युथांनी येवन वोट करचें, वोट कास्ट आपले करचे, कोणी वोट फेस करचे. कॅन्डिडेटाक कितें म्हणून पयला तुवें, म्हणजे कसो आसतो तुजो कॅन्डिडेट फर्स्ट टायम वोटींग करताय तूं, सो खंयचो मुद्दो तुवें पयला आनी वोटींग केला? मुद्दो म्हटल्यार ओवरऑल डेव्हलपमेंट. हांवें काणक्या जी प्राथमीक शाळा आसा थंय वोटींग केलेलें आसा. आयज एक देशाचो जागृत नागरीक म्हणून जेन्ना 18 वर्सां जाता तेन्ना एक वोटींग करपाचो रायट हो येता, जेन्ना एक मनाक उजाळ भोगता. तशेंच ह्या देशाच्या जे देश आमचे घडता ते चालू आसा तेका एक खंय तरी हांव एक मदत म्हाजी आसा म्हणून म्हाका एक व्हडलो अभिमान. आनी हांव आत्तां म्हाजें फर्स्ट टायम वोट करून येयल्लो आसा लोकसभा निवडणुकीचे फर्स्ट वोट. म्हाका लोकांक हेंच सांगपाचें आसा की घरान बसून रावचें आनी येवन 100% वोटींग दिवचें आनी योग्य तो निवडून दिवचो लोकसभा निवडणुकी खातीर. फॅसिलिटी वाडोवची, स्किम्स बी तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी स्पेशली चड दिवपा जाय, इतलेंच मागता. आनी हें मागता की यंगस्टर्स बी येवपा जाय वोटिंगा लागून ऑन टायम. एक डेव्हलपिंग कंट्रीक वोट केला आनी मागता की आनी मुखार फुडें डेव्हलप जावचें आनी हांवें जाका वोट केला तो दिल्ली वचून आनी आवाज वयर करतलो अशें मागता. हांव ताळगांव मतदारसंघांतल्यान ह्या फावटी फर्स्ट टायम वोटर आसा. सो पयलींच्यान खूब उमेद आसली वोटींग करपाची. कितें आसता ह्या फावटी मजा आयली वोटींग करून. म्हाका म्हजो नेता चूज करपाक मेळ्ळो. फुडें म्हजो विकास, हांवें विकासाक मत दिला. सो चूज करपाक म्हणजे बरें दिसता, एक फिलींग येता की म्हजेंय कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन आसा म्हज्या कंट्रीन, म्हज्या डेमोक्रेसीन. ह्या फावटी हांव मोदीक ट्रस्ट करता आनी म्हाका खबर आसा मोदीन जितलें आतां डेव्हलपमेंट केल्या तो फुडें करत रावतलो. लोकसभा वेंचणुकेत दिव्यांगांचोय बऱ्यापैकी प्रतिसाद. सकाळ सावन दिव्यांग मतदानाक बऱ्यापैकी भायर सरल्यात. दिव्यांगा खातीर उत्तरेक 5 जाल्यार दक्षिणेक 3 खासा बूथ. हेर बुथांचेरूय व्हीलचेअर आनी बाकीच्यो सुविधा दिसल्यो. वेंचणूक आयोगाचे इझी ऑफ वोटर उपक्रम प्रभावी. 9 सुमार गेल्ले हांव. ओके. विकास गडेकर आसा पळय तेणी सांगलें की म्हाका गाडी धाडटा म्हणून. सो हांव म्हाजे ओन गेलें म्हाज्या भावाक घेवन आनी हांवें वोट केला. फुलाणी आयचे दीस लोक अशें कन्सिडर करतात की हॉलिडे किंवा वोटींग करपाक वचनात. सो तुमी ह्या कंडिशनान सुद्दां वोटींग करपाक गेल्या, कितें सांगूंक सोदता? इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कास्ट योर वोट फॉर आवर बेटर फ्युचर. ओके. आनी एका वोटाचो डिफरन्स कितें सांगूंक सोदता तूं? तुज्या एका वोटाची किंमत कितली आसा? सागर म्हणताय तशेंच एका वोटान जितूंकय शकता आनी हरवूंक शकता. So don't waste your vote. Please vote. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. Patrão, tired of power cuts in Goa? Paying high electricity bills? We can help. 24/7 power backup. Zero electricity bill guarantee. 100% renewable energy. State and central government subsidy. 100% collateral free finance. Zero investment. 25 years of free electricity. Give a missed call on 8286 93 8286.